चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इस्तानवायच्या माणकामध्ये कार्यावळीक तुमकां समजताक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयच्या दिसाचो आमचो सोयरो आमच्या मदें पास्क्वाल रोड्रिगीस एक नामनेचो कलाकार जाणें पालकार वेगवेगळे तरेच्यो भुमिका करून लोकांक खुशाल दवरला आनी हालीं तो कांतारांनी बरोच परजळलेलो आमकां दिश्टी पडटा जावं ती तियात्रांनी वो युट्यूबाचेरूय ताची जायतीं कांतारां आमकां पळोवंक मेळटात. म्हणटच सुरवात करता आसतना पास्कल बाब आयचे कार्यावळींत मागीर मोगाचो येवकार तुज्या खंयच्या एका कांताराच्या 4 वळीन ही कार्यावळीक आमी सुरवात करुया. ततन बाब पयले सुवातेर हांव एक पार्तीस पूण आतांच हांवें म्हजीं पावलां फुडें मारल्यान कांताराक. पयलोच हांव कांतार कंपोज करतालो पूण तितलो म्हणूंक वचो नासलो पूण आतांच म्हणूंक सुरवात केल्या. आतां तुवें म्हटलें म्हणून एक 4 लायनी म्हणटा हांव. आमकां हालींच हो तियात्र चलता आमचो सर्गेस्त कॉमेडियन सेल्वी ताचे ह्या तियात्रान हांवें कांतार म्हणटालो भुरग्यांक एक एडवायस दिवपाक. खबर सांगता एका गरीब बापायची एकटोच ताका पूत आसलो 25 वर्सां ताका आसली एक्सिडेंट जावन सोंपलो मरण करूंक काश्यां वाडूंक कोणाचो आदार नासलो पुताचें मोडें घरान धरून पांय ताका काश्यां वाडूंक गेलो. काश्यावांच्या शॉपार पांय पळयात सगले काश्याव पळयता काश्यावांचो पात्रांव एक क्वॉलिटीचो ताका काश्याव दाखयता. एकट्याचे 10,000 दुसऱ्याचे 20,000 तिसऱ्याचे 40,000 म्हणटा बरे क्वॉलिटीचो 40,000 पांय काश्याव मागता. पास्कवाल खरेंच जितली तुजी कांतारां आयकतात तितली कितें तरी वेगळी नविदाद तूं लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता. हांवें म्हटलां की हालींच तूं कांतारां म्हणटा ना तूं सुरवातेकूच सावन कांतारां म्हणटालो. तूं स्वता कांतारां रचता आनी तूं लोकां मुखार मांडटा. तर कितली सुमार कांतारां तुवें गायलीं आसतलीं? तियात्रांनी हांव नाचता तितले तियात्रान हांव एक सोलो म्हणटा आनीक आतां युट्यूबार बी हांवें जाली म्हजी 11-12 कितें कांतारां आनीक येवपाचीं आसात. पूण कितलीं कांतारां तुवें रचलीं आसतलीं? कितले तियात्र तूं नेसलो? हांवें तियात्र बरयल्यात ते म्हटल्यार 50 आनी 3 तियात्र बरयल्यात आनी आतां म्हजो 54 तियात्र येवपाचो आसा. आनी कांतारां म्हटल्यार म्हाका दिसता 200 वयरीच बरयल्यांत आसतलीं कांतारां. म्हणजे आमी लोकांक सांगता ते भाशेन अशें सांगलें की तूं हालींच बरोवंक लागला हालींच तियात्राचें ओपनिंग बी ते जायते. आतां खंयचें एका कांतार तूं बरोवंक घेता आसतना तुका कितलो वेळ लागता? ततन बाब सांगपाचें म्हटल्यार पयलीं हांव मॅटर म्हज्या तकलेन घेता कसली तरी एक मॅसेज आसा ती म्हज्या तकलेन घेता आनी एक पावटी कांतार तर कॉमेस केलें मातशें रायमिंगाक लागून रावचें पडटा पूण जेन्ना मॅटर तुकडे सारकें आसत जाल्यार तें कांतार रोखडेंच तयार जाता आनी एका दिसा भितर पासून हांव तें कांतार तयार करता. कित्याक लागून एक दीस म्हणटा जाणा म्हाका कितें कितें रायमिंगाक कोंता येना तेच रायमिंगाचेर तें रायमींग पडल्यारूच तें कांताराक सोबाय आसता. हेच पासून हांवें म्हटलां एक दीस देखून पिड्यार जाल्यार जाता म्हजो पूण तें मॅसेज म्हजी सारकी जावंक जाय. आतां एक तियात्र आनीक एक 15 दिसांनी आसा म्हणटच तूं 15 दिसां आदींच कांताराक लागता काय एक 4-5 दीस आसतना लागता? ना 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 हें सारकें तुवें बरें विचारलें. हांव उणेंच म्हळ्यार 10 दिसा म्हळ्यार तियात्रां म्हणजे कांतार हांव
बरोवन कंपोज करून दवरता कित्याक म्हाका तें बाय हार्ट जाय म्हणून ते पासत. होय आनी समज ह्यो रायमिंग्स कारण हांवूय कंपोज करता आसतना जायते फावटी जाता शिरकलो जाल्यार कितले दीस शिरकोन उरता. होय तें मातशें जाता एक एक पावटी सारकें टेन्शन जाता कित्याक लागून तें रायमींग तें बसना सारकें मागीर तें मागीर भायर उडोवन दुसरें हाडचें पडटा कंपोज करपाक इतली मातशें आडकोड जाता. पूण आतां वर्शी म्हाका आडकोड जायना आतां हांव त्याच फिल्डान भितर चल्ला असो. आनीक जेन्ना तूं तुजें कांतार लोकां मुखार हाडटा लोकांचो जायतो प्रतिसाद मेळटा लोक जायतो वाखाणटा बसकोल बाब 50 तियात्र बरोवप तितलें सोंपें न्हय. जायते त्रास जायत्यो आडकोडी जायतें कितें कितें घडटा. तर हे 50 तुजे तियात्र खेळ तियात्र वो नॉन स्टॉप. पयलो हांव भायर सरता आसतना तियात्र घेवन नॉन स्टॉपूच तियात्र हांवें उणेंच म्हळ्यार 40 बरयल्यात आनी हालींच आतां तियात्र कॉमेर्स आतां कांतारां घालूंक लागलो कित्याक मागीर लोक म्हणूंक लागलो दुसऱ्याच्या तियात्रांक कांतारां आसात कांतारां जाय कॉन्ट्रॅक्टर म्हळ्यार कांतारां हय मागीर कांतारां लागून मागीर कांतारां घालपाक लागलो आनी एका आठ कितें हांवें तियात्र अशें करून हें बरयलें तियात्र बरयलें कांतारां घालून. आतां नॉन स्टॉप म्हणजे खेळ तियात्र आनी तियात्रांनी उणीच 10 कांतारां तरी आसूंकूच जाय. हय आतां 10 कांतारां मदें आमी आयचे तियात्र पळयता आसतना आमकां तातूंत आदल्या भशेन वेरिएशन दिश्टी पडना जावं दुओ दुएट ट्रिओ कॉर्तेट कोरल हाचें कारण कितें. चडशे सोलोच हाडटा आदले एकदम बरें दिसतालें चौको म्हणटालो त्रिओ म्हणटालो दुयेट आनी बरें मांडावळ तांची बरी आसली सोलो दुयेट त्रिओ अशें घालून बरें दिसतालें. आतां घालता ना म्हणिना हांव घाता पूण सोलो जाता जाल्यार मातशें थोडें घालपाक जाय लोकांक तें बरें दिसता त्रिओ चौके. जावं क्लावन आयज क्लावन चडसो आसना. जाण एकलो जाणा आमी नको. हय पूण आयज आमकां सोलोच चड दिश्टी पडटा ताचें कारण कितें म्हणजे 2 आर्टिस्ट बरोबर मेळोन प्रॅक्टीस करिनात जावं हांव कांतार बरयतां तें तूं म्हणूंक सोदिना अशें कितें तरी. म्हाका दिसना तशें सोलो म्हणपाचें कारण म्हटल्यार एक आतां जी एक मॅसेज आसा ती एकट्यान दिल्यार अदीक बरी वता आनी दुयेट ते ट्रिओ म्हणटा तो जे घरांत कितें जाता ताचेर सारकें तुका फेस टू फेस लोकां मदें दाखोवंक मेळटा. हें सोलो आमी एक स्टोरी सांगता तेजेर मॅसेज दिता आनी ती स्टेजीचेर त्रिओ दुयेट म्हणटा ती जे घरांत कितें जाता तें दाखोवंक लोकां उजेर मेळटा. आमी आमचो आतां तियात्र तुवें म्हटलां की मागीर आलें आपूण सगळे तियात्रच बरयता. तियात्राचे कांतारां मेन पार्ट कांत आनी कॉमेडी आयज आमी पळयता आसतना जायते जे बरोवपी आसा तांकां कांत बरोवंक येनात कॉमेडी बरोवंक येनात. आतां तुज्या बाबतींतल्यान तूं सगळेंच तूंच करता. हें सारकें तें देवान म्हाका देणें दिलां म्हजे लागीं कॉमेडी बरोवंक जाता पार्ट बरोवपाक जाता आनी कांतूय हांव मानता ओपनींग कांतरां पासून हांव बरयता जी म्हाका जाय पळय ती आनी ती मागीर म्हणटा. आतां दुसऱ्यांक लागीं तुवें म्हणलां ते भाशेन थोड्यांक कांत खरेंच जायना बरोवपाक ते आनी कोणाचें घेता ते आनी कोणाचें घेता अशें करून ते तियात्र हाडटा. हांवें तशें करूंक ना हांवूच करता. पूण स्लोली तें गिन्यान मेळोन तुवें तुजो स्वताचो असो तियात्र मुखार हाडीत जाल्यार बरें जावचें ना. जायते जाणांक मनांत आसा तियात्र हाडूंक मुखार पूण कितें आतां लोकांक मांडून घेवंक बरो वेळ लागता देखून जायते जाणांची पावलां बाळ्यांची फाटल्यान आसात. कितले जाण म्हाका मेळटा आनी सांगता हांवें तियात्र बरयला मरे हें करूंक सोदतालो मागीर कितें करपाचें आयडियार घेता बाळे बेश्तो तियात्र हाडूंकूय भिरांत दिसता. हाडलो जाल्यार कितलेशें लॉसूय भोगूंक जाय कित्याक पयलेच डायरेक्टराक मांडून घेवंक बरो लोक त्रास करता. आतां तुजो वावर खूब आसा 50 तियात्र कमी न्हय. हाची तुवें पुस्तकां तयार केल्या. एक म्हजें पुस्तक काळा मातयेचें आयदन आनी काडूंक ना पूण सगळे बूक आसात म्हजे लागीं तियात्राचे जाय जाल्यार मुखार हांव
मागीर ना कारण आमी आतां नदर मारता आसतना आल्फ्रेड रोजाचेर नदर मारली ताची कांतारां कितलींशीं रेकॉर्डिंग जावन ताचे बुकलेट्स आनी जायतें कितें कितें आयलें आयज ताचो आमी सगळो उगडास करतात. सारकें तेच भाशेन तुजो वावर पुस्तक रुपान येवचो अशें तुका दिसना? दिसता म्हाका आनी मुखार हांव येतालो. आयज आमकां एकेडमीच्यो जायत्यो सवलती आसात ज्या सवलती उदेशी हीं पुस्तकां आमी सोंपेपणी लोकां मुखार हाडूंक जाता, हय जाचो फायदो फुडले पिळगेक जरूर जातलो. सारकें. होय. पास्कोल बाब, मोदेंच हो 2020 हो कोरोना आयलो तेन्ना तूं एक कलाकार ह्या नात्यान तुजेर कसलो प्रसंग आयलो? सांगपाचें म्हटल्यार जातून बाब ह्या दुयेंसाक लागून आमचे तियात्रीस जायते जाण बाबडे त्रासान पडले. कित्याक थोड्यांक जॉब आसा, चडशे तियात्रिसांक जॉब आसना. आनीक आमचो बॅकग्रावंड कांयच ना. तियात्रीस एक दुयेंत पासून पडलो जाल्यार ताका आदार करूं करतलो म्हटल्यार आदार ना. जाण एकलो बाबडो आपआपलाचे तियात्र करून दुसऱ्यांचे तियात्र नाचोवन कितें तरी आपणाचो दिसपटो जोडटा. आनी ह्या दुयेंसाक लागून जायते जाणांक जॉब ना, तांकां त्रास जाले. आनी आतां कोविडा उपरांत परत तियात्र सुरू जाल्यात. तो आदले भाशेन ताका रंग भरला काय फाटीं उरल्यात? सांगपाचें म्हटल्यार आतां तियात्र सुरू जाता जाता लोक येना जालो, भिवंक लागलो. त्या दुयेंसाक हांवूय तें कोण बसप ना आनी कोणा आपल्याक दुयेंस लागत तेन्ना डायरेक्टरूय बरे त्रासान पडले. पूण आतां तियात्रिसांनी मुखार सरून जायते जाणांक एक संदेश दिला स्टेजी वयल्यान भिवपाची गरज ना, देवान आमकां राखल्यान सांबाळल्यान. त्या पासत आतां लोक इलो इलो करून आतां हॉल भरता. होय. आतां त्याच लोकांक घोटाय दिवंक तुज्या लागच्यान आनीक एक खंयच्याय कांताराच्यो 4 वळी. तातूंत बाब हें एक कांतार हांव निकतोच आमचो कॉन्स्टांतीन क्रास्टो ताचो तियात्रांत म्हणटालो. हें कांतार हांवें मायंचेर बसयलेलें. नदर मारून पयशी तर जमीन व्हरतो ता आमची माय, तिचेर आमी चलतांव, तिका माडयतांव, ती मोडना कांय. तिका आमी मेळी कोता, तोरूय ती दोयाळ आमचे ताय. मुतोच आमकां फोंडान घालता, ती आपल्या वेंगेन घेता, खरें सुखाची बाई. पुताक आपल्या संवसारांत हाडूंक देवाक वस्तोरीची गरज पडली. 9 म्हयने कुसव्यान सांबाळूंक आंकवार मारीक विंचून काडली. देवान तिका विंचून काडली म्हूण चिंतल्यार वस्तोरी बागी ओडली. पूण आयज वस्तोरी केल्या ल्हान, कोण तिका दिना मान, आयकात खबर फोडली. फुडली खबर आमी आयकोच्या आदीं हांव तुमच्या लागीं विनंती करतां की लोकांनी व्हडा उमेदीन आनी आदल्या भाशेन ह्या तियात्रांक येवचें, तियात्र पळोवचें, हो पाल्क उखलून दवरचो. आनीक आमच्या कलाकारांक जे कलाकारूय त्रासांत पडलेले लोकांच्या बरोबर तांकां उखलून दवरचें आनी तुमी तांच्या वावरांतल्यान खुशाल जावचीं. सारकें? सारकें सारकें बाबा. वय. लोकांनी भिवचें न्हय. कित्याक तुमचो आदार आसल्यार आमी तियात्रीस आमी सदांच तुमकां वाखाणटा. कित्याक तुमी आसात म्हणून आमी तियात्रीस आसात. आतां पास्कोल बाबान भुरगोच आसतना सावन तो पालकाचेर न्हेसत येयला. दुसऱ्यांचे जायते तियात्र तो न्हेसला. आपलेच तियात्र तो न्हेसला अशें ना, पूण दुसऱ्यांकूय ताणें आदार दिला. जायते फावटी हांव आतांच म्हणटालो की कांतारां ताणें जायतीं कांतारां दुसऱ्यांकूय बरोवन दिल्यात. गरज पडटा थंय तांची बरपावळ ताणें सुदारल्या. गरज पडटा थंय आपले डायलॉग ताणें तातूंत मिसळ केल्यात. सारकें? सारकें. सो हे भाशेन ताणें आपलो तांकां तेंको दिला. म्हणटच आतां आमी ताची फुडली भोंवडी पळोवया. म्हणजे तो फकत गोंया पुरतोच उरोंक ना, तो
देशाच्या जायत्या कोनशांनी भोंवलो तेच भशेन तो संवसाराक ताणें थोडी भोंवणी मारल्या. गल्फांत भोंवला जावं UK जावं आनीक खंयचे सुवातेर हांवूय नोको, पूण तुका येवकार जावं तुवें तुजें तियात्र कशें जालें? तातूंत बाब म्हजो तियात्र बाजार बाटली हे हांवें बोंबयन दाखयले, गोंयभर, तशेंच गल्फान दाखयले. कुईट, मास्कट, काटार, दुबय, अबुधाबी हे दाखयले. ते उपरांत आतां हांव जायते जाणांचे तियात्रांनी नाचता. आनीक तांणी म्हाका UK पासून पावलो हांव. UK व्हेला तांणी. पयलो म्हाका UK व्हरपी फिलीप आल्मेद जेनेट तांच्या तियात्रान गेलोलो, सगलीं खुशाल. तेन्ना तो टॉनी गोन्साल्वीस ताचो भाव ताणें व्हेलोलो. त्या उपरांत हांव कॉस्तांतीन क्रास्टो ताच्या तियात्राक लंडन पावलो. मागीर साम्युएल कार्वालोक पावलो. मागीर आगुस्तीन, कॉमेडियन आगुस्तिनाक, मागीर कॉमेडियन सेल्वीक. 5 फावटी पावलो हांव. आनीक दुसऱ्याचे हांव तियात्रान नाचता खरो, आनी तांचे कितें तियात्रान आडखोडी आसा ती म्हाका दिसता. म्हजें अशें ना कुसेन्स म्हाका कित्याक पडलां तशेंच आसून दी. हांव तें उक्तेपणी सांगता, हें मातशें रॉंग आसा तुजें, सारकें केल्यार जाता वय म्हणटाय तें मागीर. आनी हांव तें बरे भाशेन सारकें करता. तियात्र असो आसल्यार तसो मातशें म्हजें कितें म्हाका वायट दिसता तें हांव सारकें निटायर घालता आनी तें म्हाका एप्रिशिएट करता. अरे आतां सारकें जालां म्हूण. आनीक पास्कवाल, ह्या तियात्रा उदेशी ही भोंवडी तूं दुसरे गांव, दुसरे देश पळोवंक पावलो. सारकें देवाक हांव आर्गां दिता. ही म्हाका एक आर्ट ताणें दिल्ली देखून आयज म्हाका हे भायले गांव पळोवंक मेळ्ळे एक पयसो मोडिनासतना. बारीन तुजो निमाणो तियात्र केन्ना जाला? निमाणो बारीन म्हणटा तो नाचला तो फिलीप आल्मेदाचो तियात्र. हें विचारपा फाटलें कारण इतलेंच की बारेनसून सावदी अरेबिया एक ब्रिज आसा. हय, सर ह्या ब्रिजाचेर तुकाय संदी. फ्रांसीस कोरिया म्हणटा तो थंयसर कंत्रादर, एकदम बरो मनीस तो. ताणें आमकां एक्टरांक आमचे बराबर टॉनी गोन्साल्वीस आसलो आनी फिलीप आल्मेद, हांव आनी सगळें आमकां ताणें ते ब्रिजा वयल्यान व्हेले. इतली पयस ही ब्रीज, इतलो तो फास्ट चलयता आसतना 16 मिनटो लागल्यो आमकां ही ब्रीज क्रॉस करूंक सावदी पावपाक बॅरीनसावन. आनी थंयसर मागीर सावदी भितर गिना जालें. थिंगा एक हॉटेल आसा, थंयसर मातशें भोंवन आमचो टायम काडलो आनी आयले आमी. म्हणटच संवसारांत कितें कितें वेगवेगळें ह्या तियात्रा उदेशी जायतें चोयलां. देवा आर्गां दिता. आतां सद्याक निमाणो तियात्र तूं कोणाचो न्हेसला? आतां सद्या नाचता तो हांव कॉमेडियन सेल्वीचो. आनीक आतां ह्या अजून चलता थंयच आसा. आनीक देखून आतां एक उरल्या TV म्हणटा थंयसर आसा तियात्र 8 दीस, 25 26 अशें कितें. आनीक आतां तूं सद्याक आतां मागीर दुसरो तियात्र सेल्वीचोच ग्रूप तो, पूण तो आतां सेल्वी सोमतच ताज्या जाग्यार तो जॉयल, कॉमेडियन जॉयल म्हणटा कोता, एकदम बरें कॉमेडी करता. ताणें डायरेक्ट केला तियात्र बरयला आगुस्तीन आनी डायरेक्ट ताणें केला. त्या तियात्रान नाचता. त्या तियात्राचेर सद्याक इनास म्हटलेलो तियात्राचें नांव इनास. हालीं आमी पळयतात की आंतोनेत जावं इनास जावं अशें नांवांचे तियात्र येवंक लागले. फाटल्या थोड्या काळा पयलीं सगळीं टायटल फकत इंग्लिशीनूच आसतालीं म्हणजे फाटलो काळ. आनी आतां नांवांचेर येवंक लागलें. हाचें सांगपाचें म्हटल्यार मनांत येता तें कोता. आतां इनास म्हटल्यार जायते जाणां फकाण कशें दिसता तियात्राचें, पूण सांगपाचें म्हटल्यार बरो मोरल आसा ताका. आनी ताका नांव मागीर लोक कॉमेडी सजमून तें मागीर स्टँडर्ड जातलें पळयतकूच. कितें तरी वेगळें. हय, इनास नांव आयकूंक सिंपल. म्हाका दिसता तुवें तुजेर बरोच भार घेतलेलो दिश्टी पडटा. आहा, हे पाटी मातशें भार आहा तियात्राचो. पास्कल बाब, आतां कांतारां रचप म्हळ्यार ताका थोडें भोव संगिताचें गिन्यान आसप गरजेचें अशें. आतां हांव देखून कांतरां म्हजी कंपोज करता, पूण हांव मेस्त्रेक सांगता थंय म्हाका हो इंट्रो जाय, मागीर ते आयकता हो बरो आहा म्हणून आनी ते गाता. जितलो तूं तुजो इंट्रो काडून म्हणटा न्हय तितलें सोंपें जाता.
भितर सरोंक बी आनी ते बरयता मिस्त्री तो मातशें अंडरस्टूड जावपाक मातशें वेळ लागता भितर सरोंक बी थोडे पूण आपल्याचो पळय कितें कंपोज करता इंट्रो एकदम बरें जाता. तुजी फेवरेट अशी भुमिका कसली? चडशी म्हाका दुखेस्त दितात आनी हांव ती बस बरी करता आनी म्हाका दुसरो रोल वचना. पूण करूंक हांव वयता पूण मागीर फाटल्यान तियात खबर जाता गोज मागीर म्हणटा तो तुका रोल वचना म्हणटा अदी बरें हांव मागीर असो दुखेस्ताकू रावता. पण आदीं चडशे सगळ्यो हिरोच्यो भुमिका तुजेरूच पडटाल्यो. हय ते ना हिरोची ती भुमिका हांव कित्याक घेतालो जेन्ना हांव कितें बरयता ती डायलॉग तर हांवें ते एक भुरग्याक दिली अनकथे तो ती बरी डायलॉग आसा ती माता आनी कुशीन स्वता ती लोकां तकल्यांक गेल्या वो ना ती ते कोणाक तेका लागून ती हांव डायलॉग चडशे मुखार दवरून ती लोकां तकलें वचोंक जाय म्हूण तो रोल हांव घेतालो. आयज मेरेन म्हाका दिसता जायते शेकड्यांनी तियात्रांतून न्हेसला पूण तुज्या आवडीचो आनी तुजी फेवरेट अशी भुमिका खंयच्या तियात्रांत तुका मेवली? तुजो जावं दुसऱ्यांचो खंयचोय? म्हजे तियात्रांची खबर चड पूण झिरो तियात्र काडलेलो आनी मिलाग्रीस ते चंदरान तितून एक पायचो रोल आसलो म्हाका चड बरो तो म्हाका एक सारको आवडीचो. केन्ना तरी विनोदी कॉमेडी भुमिका तुवें केल्या? हय आतां चडशे कॉमिकूच चडसो म्हाका आतां कॉमेडी चड वयता हांव आतां मातशें सिरियस पार्ट पूण तातूंत हुमून घाता ती उतरां कॉमेडी घालता. आनीक आमचो सर्गेस्त मारियो मिनिसान पासून तो एक कंपेयर आसलो माजोडे म्युजिकल शॉक आनी ताणें म्हाका तशें इंट्रोड्यूस लोकांक सांगलें पास्कोल आतां दुखेस्त पार्ट कोत्ता आतां कॉमेडी करूंक मुखार सरला म्हणून आनी लोकांन म्हाजी ताळी बी मारली. म्हणटच हे भुमिकेची तुका आतां आवड लागल्या? हय मिक्स जाता आमगेली. आयज आमी तियात्र पळयतात पालकाचेर नवे नवे भुरगे येतात थोडे फावटी एक दोन तियात्र नातल्या उपरांत ते रायटर डायरेक्टर जातात. अशा भुरग्यांक तुजो कडल्यान संदेश कितें? ना ते भुरगे नाचत आनी रोखडे तियात्र काडून मुखार सरताय आनी काळी म्हणटकूच कळटा तेंचे म्हळ्यार मनान जाय ते आसता अशें करून मुखार तियात्र काडपाक पूण कितें जाता लोकांक तर मानून घेयल ना हो न्यू डायरेक्टर अशें म्हणलें जाल्यार बाळ मातशें त्रासां पडटाय ते आनी आपल्या मनान कितें आहा देवान गायलो आहा तें लोकां मुखार हाडपा जाय मुगे हिशोबान कोणेंय तियात्र बरोवपा जाता. पूण ताका तितली नॉलेज आसप गरजेची. तें मातशें सारकें तियात्र बरयलो म्हणून जायना तो शिकोवपाकूय सारको. हांव म्हज्या व्हडपणान सांगना तूं पासून म्हज्या तियात्रान नाचला आनी तुवें म्हाका देखला आनी तुवें म्हाका कितले फावटी एप्रिशिएट केला. हांव खंयच्या एंगल घेवन रावपाक जाय कशी डायलॉग म्हणूंक जाय सकयल जाता तुजें वयर वचोंक जाय एक बराबर क्लेश जावपा जाय अशी सगळी शिकयता. म्हजो भाव पासून हेंटेनी आरे पळय तांकां कितें तांकां वायट दिसलें शिकोवपाक हांव ते चोय नासलो म्हणजे शिकोवपूय ना ते जावपाकूच जाय डायलॉग. एक पार्टी एक एक्टरा कडेन ती डायलॉग सारकी जायना ना जाय सो 8-10 पार्ट पासून हांव ती करून घेतालो ती म्हणपाकूच जाय म्हणजे म्हज्या मनान तूं जालें म्हणटकूच जालें अशें. कोणा वायट दिसत हांव पयलो सांगता तेका चोय मुगे शिकोवप हे भाशेन म्हणजे तुमी रागार बी जावपाक जायना ना 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 म्हणटा ती शिकोय. आयज आमी पालकार पळयता आसतना जायत्या आमच्या कलाकारांक कांत म्हणोंक येनात मोठी अडचण सारकी अडचण जाता आनी तशें म्हाकाय जातालें म्हणजे कोण तर कांत म्हणा न्हू तेका आतां हांव बरयता म्हूण जाणा आतां थिंग म्हणटा चोक जाय आतां एकल्याक 4 लायन एक लायन म्हण जाल्यार कांत बरो जाता पूण एकल्या लागून म्हाका तेका हांव थिंग बरयता अशें करून बरयतालो आनी म्हणजे हांव रोखडोच भितर सोन येता म्हणटे भाशेन तेका भितर कांत स्टार्ट करतालो तेका आनीक 2 फायद ना बेश्तो तोंड तेका लागून तेश करून मातशें डॉज करतालो कित्याक कांतांचे मुखडे आसलेले आनी पार्टीचे मुखडे आसता न्हू. हय आतां त्या कलाकारां पासत जांकां तूं मातसो भितर वचोन येता तांच्या पासत कांताराच्यो 4 ओळी तातूंत बाब हें आतां म्हजें नवें कांतार हें युट्यूबाचेर येवपाचें आसा ताजी एक पिशाचेर आतां आमकां पिश दिसती पडटा न्हू तेचेर बसयला हें. मोनी संवसारान जल्मोन येताना कांयच घेवन येना
तसोच मनीस मरोन वेताळना कांयचे घेवन वचोना सोटे राती देव नशी बुरोयता कितें बुरयलां ती खबर ना पूण सदांच एकसोत मनान दवरात देव मनशाक पिसो रोचिना कुटे मोनी तोंटे बेरे अशे जायते पांगडे जल्मता मायपाच्या पातकाक लागून जल्मल्यात अशें म्हणटा बाजारांत वाड्यान तशे रस्त्यांचेर कितले पिशे दिसता पूण ते सगळे पिशे आसना थोडे पिश्याचो बेस घेता पिश्यांतली एका पिश्याची खबर आयज हांव तुमकां सांगता खरेंच पास्कल बाब आमी पिशे कशे जावन तुजो नवो तियात्र येवपाचो आसा ताची वाट पळयत रावतले कारण ह्या तियात्रांतल्यान आमी आतांच भासाभास केल्या ते भशेन क्लावन दुओ दुए ट्रिओ क्वार्टेट अशें कितें तरी वेगळें आयज जायतीं भुरगीं उमेदीन मुखार सरोंक सोदतात तांकां तुवें हात दिवन मुखार हाडचो आनीक तुजो हो बऱ्यांतलो बरो तियात्र लोकां मुखार मांडचो पास्कल बाब तुवें वेळांत वेळ काडून तूं म्हजे बरोबर ह्या स्टुडियो मेरेन आयलो आनीक ही कार्यावळ आमी लोकां मुखार हाडली प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाची खोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं तुकाय देव बरें करूं त्यातून बाब तुवें म्हजो उगडास केलो देखून आनी इतल्यानूच पास्कवाल रोड्रिगीसा सांगाताक आयची ही माणकामती कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस